पर्पल फेस्टिवल फर्स्ट टायम गोंयांत आयोजीत जाला, इंडियेन फर्स्ट टायम आयोजीत जाला आनी आमच्या गोंया राज्यान पयले फावटी हे आयोजीत जाला थँक्स टू आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय आनी मिस्टर पावसकर जे आमचे कमिशनर आसा. हे जे आज एक्सपिरियन्स म्हाका पळय जाला ते आय एम रियली ऑस्ट्रक आनी डम स्ट्रक म्हणटा तशें की हे अशे प्रोग्राम इतले स्केलार जावपाक शकता अँड इट्स रियली कमेंडेबल की तांणी हे आमच्या गोंय राज्यान हे कडल्यान ऑपॉर्च्युनिटी फॉर ऑलमोस्ट 5,000 डेलिगेट्स टू कम टू गोवा एंड एक्सपिरियन्स दीस. जेन्ना अशे प्लॅटफॉर्म दितात स्पेशली एबल्ड लोकांक सो तांचे जे कितें टॅलंट आसा ते दाखोवपाक शकता ते फॉर वेन यू हॅव अ प्लॅटफॉर्म लायक दीस आनी इट जस्ट मेक्स अस ऑल्सो अंडरस्टँड की ते खंयच्याच दृश्टीन कमी ना. जो टॅलंट तांच्या भितर आसा तांकां तर सपोर्ट मेळ्ळो आपल्या फॅमिलीचो फ्रेंड्साचो सोसायटीचो कितें जाय ते ते पळय कितें केपेबल आसा ते अचीव करपाक शकता. सो वी हॅव टू जस्ट बी इन्क्लुजीव अँड टेक देम अलॉंग विथ अस अँड हेल्प देम टू अचीव whatever they can and motivate them. Pioneer म्हणटा तशें आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर एंड मिस्टर पावसकर हॅव बीन द ब्रेन बिहायंड दीस टू ऑर्गनायज दीस. कोणेच इतले वर्सां येवजुना आनी हे आमचे स्पेशली एबल्ड लोकां खातीर इतलें व्हडलें म्हाका दिसता अंदू जे 5,000 लोक आयले म्हाका दिसता हे इतलें अवेरनस क्रिएट जाला की म्हाका दिसता फुडल्या वर्सा 10,000 वयर शुअरली लोक येवपाक शकता कित्याक आनी दीस कॅन बी लायक अ इंटरनॅशनली लोक फाल्यां येतले कित्याक जेन्ना तांकां कळटलें की असो हे आमचे गोंय राज्यान आमच्या भारतान हे आयोजीत करता आमची सरकार. सो पीपल फ्रॉम ऑल ओवर वील कम अँड लॉट ऑफ पीपल जे आमचे स्पेशली एबल्डाक पळय जे कितें लागता तांणी म्हणल्यार इतले इव्हेंट्स तांणी क्रिएट केल्या लायक मॅरेथॉन आशिल्लो तांकां ते क्रुजार खंय यू हॅव दीज फ्लोटींग चेअर्स जे वीच आर एक्सपेन्सीव. सो टुमॉरो दीज मॅन्युफॅक्चरर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड दे कॅन बी अ पार्ट ऑफ इट वॉलंटियरली to supply this to the government and all. Yes, हांवें तांकां सांगलां because I went as a chief guest. तांणी म्हाका आज आपयल्लें for Miss Def आनी Mr. Def तांचो फॅशन शो आशिल्लो. So that who is going to win today will represent India for Miss Universe and Miss World in the Def category. Okay. So today was the function and I'd gone as a chief guest and I was that's how I came to know की थंय इतलें जें तांणी आयोजीत केलां आज हांव हांगा एक्झिबिशनाक आयलें आनी जें पळयलां हांवें हांगा इट इज अमेझींग की कितले लोकांनी वॉलंटियर्स मिस्टर पावसकर सांगताले 800 लोक have come forward as volunteers from different colleges and all. So people are all supportive towards this.